दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाचनो देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. साद्या काळाचो 22वो आयतार आमी आयच्या दिसा आचरण करता आनी ह्या वेळार देवाचे उतार आमी आयकुया. मातेवाचो वांचेल. तो वळटावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदुआ पेद्रू ताका कुशीन आपोवन, देव ते निर्मिना जावं सोम्या तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेसावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू ते गुवण म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तो चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तो चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक सर म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकूच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार सजडलोस म्हणया तर तांतू ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतासोबत येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. मोगाच्या इश्टानो, थोड्या दिसा आदी सेझारेया फिलिपी प्रांताक येवन पावल्या वेळार जेजून शिसांक सवाल विचारले आनी तांतलें दुसरें सवाल जावन आसा, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी ह्या वेळार पेद्रोन दिल्ली साप जावन आसा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या जापीक लागून जेजू सा पेद्रोक वर्ती जबाबदारी दिता, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी तुजेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. थोड्याच दिसा उपरांत म्हणले परी म्हळ्यार आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें, जेजू पेद्रूचेर रागार जाता वा एका रितीन शिनू सारता आनी म्हणटा, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. एक जाप आनी आयच्या दिसा आनी एक जाप. दोन व्यत्यास रितीचे फरक हांगासर दिसून येतात आमकां जेजूच्या जापेंत. कित्याक जेजून पेद्रोक अशें सांगलें जावंक पुरो? आमी मातेवाच्या वांचेलांत पळोवंक गेल्या जाल्यार जेजू ताच्या कश्टा मरणा आनी जिवनपणा विशयांत 3 फावटी उल्लेख करता आनी आयच्या सुवार्थेंत उल्लेख करचो पयले फावटी तो उल्लेख करचो विशय जावन आसा. आनी ह्या वेळार थंयसर पेद्रू हें सगळें आयकल्लो पेद्रू कितें म्हणटा, सोम्या तुका हें घडचें नाका. पेद्रून सांगल्यान कितें म्हणी सूख आसा गी? सूख ना. मनीस जाल्ल्या आमी सबार पोटी पेलो कश्टातना हें तुका नाका आसलें, अशें तुका जायनच आसलें, असलें एक मनशापणाची उतरां हांव आनी तुमी वापरता. तशें म्हणटा आसतना पेद्रून हें तुका घडचें नाका सोम्या म्हूण सांगल्यांत कितें सूख आसा? मनशाच्या दृश्टेन पळोवंक गेल्यार कितें सूख ना, पूण देवाच्या दृश्टेन पळोवंक गेल्यार पेद्रू जेजू मुखार एका रितीन सुखीदार जाता. आमी पळोवंक जाय पेद्रून अशें कित्याक सांगलें? मोगाचनो, आमी मेस्साया विशयांत नियाळ करता आसतना, जेजूच्या येण्या विशयांत नियाळ करता आसतना आमी दानियल प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 7 ओळ 13 आनी 14 थंयसर अशें उल्लेख आमकां पळोवंक मेळटा. मनशापुता सारको कुपांतल्यान एकलो येतलो आनी ताका रायपण, पदवी आनी अधिकार दिलो. सर्व भासांचो लोक ताची सेवा करतलो. ताची पदवी सस्ताची पदवी ती केदींच नास जावची ना. तशें म्हळ्यार मेस्साया माकलोलो ह्या संवसाराक आयिल्लो एका रितीची पदवी घेवन. आनी पेद्रू आनी ताचे शीस उरिल्ले कोण शीस आसा जेजूचे
तांणी सक्तांनी चिंतलें की मेस्साया म्हळ्यार एक पदवेदार शातिवत रायपणाचे अधिकार घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून तो कितें करतलो? तो येतलो रोमागारांक तो धोंडायतलो आनी उपरांत इस्रायलगारांक तो अधिकार पाटी दितलो म्हणून. पूण जेजू कितें सांगता? जेजू मेस्साया जावन ताणें कितें भोगूंक आसा तें स्पश्ट तांकां सांगता. ताका धरूंक जाय, कश्टोवंक जाय, ताणें कुर्सार मरोवंक जाय आनी पुनर्जीवन जावंक जाय. जेजूचे वा देवाचे चिंताप एका कुशीन अशें दिसता जाल्यार मनशाचे चिंताप आनेका कुशीन दुसरेंच आसा. आनी हें पेद्रून मनशाचे चिंताप कितें आसा ताच्या मोतीन दवरलें आनी देखून पेद्र म्हणटा सोम्या तें तुका घडचें नाका. मोगाच्या इश्टानो, कश्ट, कुरीस, मरण हें कोणाक घडचें नाका हें हर एकले आमी आशेता. पूण जेजू आमकां आयच्या दिसा स्पश्ट करता. कितें स्पश्ट करचें? जेजू सांगता म्हजो पाटलावदार तुवें जाय जे जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय? तुवें तुकाच इन्कार करूंक जाय, तुवें कुरीस घेवंक जाय आनी तिसऱ्यान म्हजो पाटलाव करूंक जाय. मोगाच्यानो, आपणाकच इन्कार करचें, डिनायींग वन सेल्फ. वॉट इज दॅट? अर्थ कितें? हांगासर इन्कार करचें म्हळ्यार जेजू परी जेजून ताची स्वंत खुशी केली ना, ताणें ताच्या बापाची खुशी केली. आपणाची खुशी कितें आसा सगळें ताणें इन्कार केलें. देखून म्हजे स्वार्था खातीर, म्हजें खोटेपण, म्हज्यो खोट्यो चिंतनो हांव आसा करता, ताचे सुविशांत हांव चिंतूंक हांव स्वार्थी जाता. ह्या वेळार हांवें जेजूचो शिश्य जावंक जायना. आज म्हाका आनी तुका जेजू म्हजें स्वार्थी चिंताप, म्हजें खोटें चिंताप पयस करच्याक वा इन्कार करच्याक आपणे दिता. दुसरें जावन आसा कुरीस घेवचें. मग चलो दिसपडतो कुरीस घेवचो मनशाक जेजून दिल्लें वर्तें आपणे. जेजून ताचो कुरीस ताचे खातीर ववयलो वय, पूण तो कुरीस ववयतना ताणें म्हजी आनी तुजी सोडवण केली त्या कुर्सार. देखून आमकां, म्हाका आनी तुका म्हजो दिसपडतो कुरीस घेवंक आसा. म्हजे कश्ट हांवें जियोंक आसा. हांवें म्हजो वावर करतना सांगूंक पुरो, पेल्याच्या वावराक वेताना सांगूंक पुरो, म्हाका येवचें कश्ट, म्हाका येवचें दूख हें सगळें म्हजो कुरीस म्हणल्यार हांवें समजोवंक जाय आनी तो हांवें वोवोंक जाय. तिसऱ्यान जावन आसा जेजूचो पाटलाव करचो. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार थंयसर मोगाचो उपादेश जियोचो आनी हें जावन आसा जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करचें तसलें चिंता. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसा परत जेजू आमकां आपणे दिता कुरीस वोवोवच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. पेद्रूच्या जिविता विशीं एक काल्पनीक गणित अशें आसा आनी हें गणित आमी हाच्या पयलें आयकलां सांग पुरो. आनी तें जावन आसा कोवादीस डॉमिने म्हळ्यार सोम्या तूं खंय वेताय. रोमांत नेरो राई कश्टितालो लोकांक, प्रत्येक रितीन क्रिस्तांव बोवार्थ स्विकार केल्ल्या लोकांक तो कश्टितालो आनी तांणी रोम सोडून भायर वचत जाय म्हणून तांकां ताणें आज्ञा दिली. आनी ह्या वेळार पेद्रू थंयसर रोमांत सुवार्थ परगटणेचे वावर करनासता आसतना तासोच लोक ताका सांगता तूं कांय कश्टितले देखून तूं हांगा तावन वच. आनी देखून पेद्रू रोमा तावन दुसऱ्या गांवाक भायर सरता. वाटेर वेता आसतना जिवांत जेजू ताका भेटता आनी जिवांत जेजू ताका भेटलोस जेजू रोमाच्या कुशीनवेच्या वाटेन समकोन वेता आनी पेद्रो आनी एका गांवाक भायसर वेता आसतना पेद्रोक मेळिल्लो जेजू थंयसर रावता आनी थंयसर पेद्रो जेजू लागीं सवाल विचारता कोवादीस डॉमिने म्हळ्यार सोम्या तूं खंय वेताय. आनी जेजू म्हणालो खंय, हांव रोमाक वेता परत कुर्साचें मरण मरोवंक, पूण तूं खंय वेताय. आनी पेद्रोक थवळ बगता की हांव कश्टांतावन पयस सावता, कुर्सांतावन पयस सावता आनी हांव जेजूचो शिश्य जावंक जायना. परत तो रोमाक वेता, थंयसर तो सुवार्थ परगट करता आनी निमाणें ताका मरण फावो जाता. मोगाच्या इश्टानो, मरण कुरीस हें सगळें चिंता आसतना संवसारी लोक हें पिशेंपण म्हूण चिंतीत. To be a fool for Christ is the best compliment the world can give you. संवसारांत जियेतना सोम्या खातीर, सोम्याचो पाटलाव करच्या खातीर कुरीस वोवोवचें हें पिशेपण संवसारान आमकां दिता ती वर्ती खाणीक वो वर्तें बिरूद म्हणयेत. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी देवाचो उतराचो नियाळ करता आसतना दिसपडट्या जिवितांत हांवें आनी तुवें सोम्याचो पाटलाव करूंक आसा. आनी हो सोम्याचो पाटलाव करता आसतना आमी मोतीन दवरया, हांवें म्हाकाच इन्कार करूंक जाय, हांवें म्हजो कुरीस घेवंक जाय
आणि ताचे उपरांत जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. देखून आज आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार, आमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार ही कृपा त्या सर्गींच्या बापातावन आमी मागून घेवया. आमेन. दिव्यवाणी